आमची माती आमचे मनशां आयच्या पावणशाव्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. लगभग 1.5 वर्सां आदीं हें कार्य सुरवात आसतना पावणशाव्या पावंड्याक पावतावंगी हें सवाल एक सोपान जावन आसलें. आज ह्या पावंड्याक पावत आसतना निसायकी अभिमान भोगता, संतोष भोगता. ह्या 1.5 वर्साच्या पैनाचेर आमचे आनी तुमचे मदें एक अलिखित संबंध आमी रचून दवरला. तो जावन आसा हर एका हप्त्यांत आमी मेळचो. वय मोगाच्यानो, हर एका हप्त्यांत हांव कळान आसतां, वळान आसतां, थकान आसतां, भावान आसतां. तुमकां मेळच्याक जरूर अत्रेगान रावलां. पूण तुमी मेळ्ळ्यात वा ना त्या विशीं म्हाका कळीत ना. कित्याक हर एकल्यांच्या तांच्या संवसारीक राटावळी मदें हर एक अवस्वर या हर एक प्रसंग मेळोवंक या पळोवंक साद जाता वा तें हांव नेना. तरी तुमकां मेळनासता हांवें एकच एक हप्तो संपयलेलो ना. आनी ह्या प्रसंगांनी नव्या मनशांक, साधकांक, आमच्या समाजेंतल्या, आमच्या मातयेंतल्या ह्या बळवंत, बलिश्ट, देखीवंत आनी तांकीवंत मनशांक सादर करून तांच्या जिविताची सतां, तांचें धोरण, तांचें ध्येय आनी त्या द्वारे तुमकां दिवचें प्रेरण ह्या प्रसंगांनी दाराळ मापान सादर करचें हें कालतें सादें प्रयत्न आमच्या ह्या कार्याद्वारे आमी सादर केलां. इवन इन आवर डार्केस्ट आवर गॉड्स लव विल लायट अ वे. हें उतार भोव नाजूक आनी सत आमच्या पैणाक प्रेरण जालां आनी आयच्या ह्या अमृताच्या सुवाळ्यार हें उतार सडसत जाता. कित्याक आज आमचे मदें आमंत्रीत जावन ह्या मानाच्या बसकेर आसात उडपी DSCGचे गवळी बाप, अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयसाक लोबो. वय मोगाच्यानो, 1929 नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर तांचो जल्म बंटवळच्या आग्रारान जाल्लो. मुळावें शिकप आग्रारान संपोवन हायस्कूल SVS हायस्कुलांत आनी मुखली कॉलेजीचें शिकप साल्वेज कॉलेजींत तांणी संपयलां. कोडी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट कॅनडातावन सोशियल डेव्हलपमेंटांत पदव्युत्तर डिप्लोमा सनद, ऑन्ट्रप्रिनरशीप डेव्हलपमेंटांत डिप्लोमा सनद जर्मनीतावन तांणी आपणायल्या. 1970 आनी 7 इसवेंत याजकी दिक्षा आपणावन उर्वा, शिरवा उपरांत बाद्यार आनी कुंबळे फिरगजेंत तांणी वावर दिला. मंगळूरच्या CODPंत, पाक्षिकेरेच्या रुसेंपांत, वामंजूरच्या एग्रीकल्चर स्कुलांत डिरेक्टर जावन वावुरलेलो ग्रेस्त अनुभव तांचो. 1990 आनी 8 कासरगोडचे एपिस्कोपल विगार जावन उपरांत 2000 इसवेंत
शिवमोग्गा DSCGचे बिस्प जावन आनी 2012 इसवेंत नव्यान जनीत जाल्ल्या उडपी DSCGचे गवळी जावन ते विंचून आवल्यात. बँगलोरच्या क्रॉस संस्थेचे अध्यक्ष जावन आनी इतर जायत्या प्रतिश्ठीत संस्थांनी वावर केल्लो अनुभव तांचो. आनी ह्याच वेळार युनायटेड यंगस्टर्साच्या बांगराळ्या सुवाळ्यार बांगराचें पदक दिवन म्हाका तांणी मान केल्लो गोडसो उडास हांव आस्कारतां. आनी ह्या आयच्या अमृताच्या सुवाळ्यार व्हडल्या मानान आनी गौरवान सादर करता उडपीचे गवळी बाप अदीक मानादेक दोतोर जेराल्ड आयसाक लोबो तुमकां. देव बरें कर. सायबानो, धार्मीक बेस स्विकार करचे म्हणली वोड वा उलो ल्हानपणार आसुल्लो वा तरणाटपणार तुमकां लाभल्लो? एक याजक जायचे म्हणली आशा म्हाका ल्हानपणारतावनूच आसली. मोगाळ आनी देवबिऱ्यांतीच्या कुटुंबांत म्हज्या आवय बापायन म्हाका भावार्थ दिलो, मात्र न्ही देव आपोवण्याची वळख दिली. आमच्या घरा सदांच देव आपोवण्या खातीर आमी मागणें करतले. हांव अशें देव आपोवण्याची ती आशा म्हजे थंय एक बी जावन किर्लोंक साध्य जालें. आमच्या कुटुंबांत याजक धार्मीक आसले. रजेंत आमच्या घरा ते भेट दिताले. तांचे प्रेरण आनी सांगातास म्हजें तें आसलें तें देव आपोवण्याचें बी किर्लोन वाडोवंक तांची मजती म्हाका लाभल्या. आपोवणें देवाचें. देव आपणाक जाय आसल्यांक विंचता आनी तांकां बळवंत करता. भोव बरें, भोव आपुरबाय. हें एक भोव नाजूक पूण सत जें जायत्या धार्मिकांनी ह्या आमच्या मानचेर उसारलें आसा. कितें जावं सायबानो, एक याजक जावन तुमी मंगळुरांत, उपरांत गवळी जावन शिवमोगा आनी प्रस्तुत उडपींत अशें 3 DSCGंनी वावुरलेलो तुमचो अणभव DSCGक मतीन दवरून तुमकां कसो भोगला? हांव याजक जावन 30 आनी 8 वर्सां जातात. आनी ह्या अवधेंत मंगळुरांत 4 फिरगसांनी, CODPंत डिरेक्टर जावन 8 वर्सां लोकांची, दुबळ्या धाकट्यांची, गरजेवंतांची सेवा केल्ली म्हाका तृप्ती आसा. शिवमोग्गांत म्हजो गवळीपणाचो वावर 12 वर्सां. थंयच्या लोकांची तशें DSCची समग्र वाडावळीक काम केल्ली ती दादोसकाय म्हाका आसा. आनी आतां उडपी DSCs वळखीचे याजक, धार्मीक आनी लोक आमी सर्व सांगाता मेळोन हो गवळीक वावर मुंदरून आसा. भोवशा हो वावर लोकांक मानवलो म्हूण म्हाका भोगता. तरी ह्या 30 आनी 8 वर्सांच्या म्हज्या जिणयेंत म्हज्या वावरांतय म्हाका तृप्ती आसा, संतोश आसा. बरें सायबानो, आयच्या दिसा इगर्ज मतेन फुड करचीं जायतीं सवालां आसात, आंतरीक आनी भायर तावन. पूण ह्या मदें लोकां मदें आनी इगर्ज मतेन कांय थोडे घुसपड गोंदोळी आसात. पूण खंयगी आमच्या इगर्ज मताच्या वडिलांनी घेतिल्ले निर्धार जायते फावटी हाका कारण जाल्यात अशें भोगता. पवित्र सभेंत एक एकलो जावं तो वडील वा हेर निर्धार घेनात. हर एक निर्धार पवित्र आत्म्याच्या बळान मागण्याच्या आदारान ते घेतात. आनी हे निर्धार घेता आसतना सगळ्या पवित्र सभेचें चिंताप आनी बोगाप हातूंत आटापून आसा. दाखल्याक आयले वार संपलेली ती कुटुंबाची सिनोद सभा. पाप साहेब, कार्डिनाल, बिस्प, याजक आनी धार्मीक आनी प्रमुख जावन काजारी लायकांनी हातूंत पात्र घेतिल्लो. पवित्र आत्म्याची ससाय सुरवेर तांणी मागली. त्या मागण्याच्या वातावरणांत ह्या विशयाचेर गूंड अध्ययन तांणी चलयलें. विचार विनिमय केलो. कुटुंबाच्या विविध विशयांचेर मोठवे प्रबंध मंडन केले.
भासाभास चल्ली आनी आतां आमचो पापा हाचे वयर शिकोवन पवित्र सभेक दितलो. पूण ती शिकोवन पापाची एकल्याची न्हय. हांवें सांगिल्ले परी सगळ्या कातोलीक सभेची शिकोवन तांतूं आटापतली. जर तर खंय पणी इल्लो घुसपड गोंदळ आसा, एकच थोडे फावटी जे कितें अभिप्राय विचारल्यात तीच शिकोवन म्हूण मानून घेतले वरवीं वा एक विशय सारको समजनासतना जावं येत म्हूण म्हाका भोगता. भोव बरें, भोव अपुर्बाय. हांव चिंतां सकाळीक आनी त्या वेळा काळा तेकीत कितली तांत्रिकता, कितलें विज्ञान मुखार गेल्यार सकाळीक जावन विशय चर्चा जावन लोकांच्या बरेपणाक इगर्ज तावन एक बरें शिकप लाभता म्हणले एक अभिप्राय तुमचे जावन आसा. बरें. शिवमोग्गा DSCचे गुळी जावन तुमी 12 वर्सां वावुरल्यात आनी आतां नव्यान जनीत जाल्ल्या उडपी DSCचे 3 वर्सां जावन तुमी गवळीक जावन वावुरतात. ह्या 2 DSCच्या धार्मीक मुखेलपणाच्या नदरेन पळयत आसतना लोकां थंय कसलो अंतर या व्यत्यास तुमकां दिसता? दोनी DSCच्यो विभिन्न आनी विशिश्टतायेन भरलेल्यो. शिवमोग्गाचे DS आराम जावन 25 वर्सां सोंपतात. मुळाव्यान ही एक मिसांव DSCs. हांगासर 5 भासो वापारचो लोक आसा. सडावत लोक आर्थीक रितीन दुर्बळ म्हणयत, अशिकपी आनी कामेली वर्ग आसो. आमची उडपी DSCs 3 वर्सांचें बाळ, तरी कातोलीक भावार्थ 300 वर्सांचो. सकडांनी उलोवची भास एकच कोंकणी. आमचो लोक आर्थीक रितीन भोव सुदारला, शिकपांत मुखार आसा. पूण ह्या दोनी DSCच्या लोकांक आमी सांगाता हाडलें जाल्यार मोगाळ आनी मैपासी लोक तो. पवित्र सभेचो मोग आसा, पवित्र सभेंतय तांकां हुस्को आसा म्हूण हांवें सांगयत. भोव अपुर्बाय, भोव अपुर्बाय. आनी असल्या DSCचें एक वावर मेळ्ळें देवाचें व्हरतें भाग तुमकां अशें हांव लेखतां. कितें जावं धार्मिकां विशयंत लोकांक आदी आसा तो गौरव आतां दिसना म्हणलें वक्काणें उतरांनी आनी पत्रांनी धार्मीक आनी लायक हांव आयकता. पूण तुमी कितें म्हणटात? म्हज्या ह्या 30 आनी 8 वर्सांचो स्व अनुभव हांव सांगोन तर आमच्या लोकांक आजुनी याजकांतय धार्मिकांतय गौरव अभिमान उणो जावंक ना. पूण लोकान याजकांचेर होंदवण रावचें सडीत मापान उणें जालां. तुवें सांगिल्लें बरी आसलो एक काळ आनी तो वळो आमचो लोक धार्मीक, शैक्षणीक, समाजीक कित्याक पिडेन पडल्यार वखदाक समेत याजका लागीं वेतालो. पूण आज काळ बदल्ला. हर क्षेत्रांनी आमच्या लायकांनी परिणती आपणायल्या. धार्मीक आध्यात्मीक विशय सोडले जाल्यार आज याजका लागीं येवची गरज आदले बरी तांकां भोगना. आनी हें निजायकी बरेंच. अशें आसता आमी लायकांक याजकांतय धार्मिकांतय गौरव उणो जाला म्हणच्या की होंदवणी उणी जाल्या म्हूण सांगल्यार बरें म्हूण म्हाका भोगता. बरें. सायबानो, तुमच्या जिवितांत ह्या पाशार जाल्ल्या आवदेंत तुमी जायत्यांच्या संपर्काक आयल्यात, जायत्यांत हांव तुमी आयकलां. पूण तुमच्या जिवितांत प्रभाव गेल्लो व्यक्ती आसा तर कोण आनी कित्याक? म्हज्या याजकी जिणेंत म्हजेर प्रभाव गेल्ले आमच्या मंगळूरचे थोडे मालगडे भाग्यवंत याजक. म्हज्या गुवळेपणाच्या वावरांत म्हजेर सडीत मापान प्रभाव गेल्लो म्हाका गुवळी जावन नमयारलेलो भाग्यवंत पापा जुआंव पावलो दुसरो. भोव बरें, भोव अपुर्बाय. तुमचे हव्यास कसले?
खंडीत जावन पयल्या स्थानार येता संगीत. दुसरें विशेष आनी अप्रूप वस्तू त्यो जमा करच्यो. आनी तिसरें आमी व्यू कार्ड्स वा दृश्य कार्ड जमा करची. आनी लगभग तोळ म्हजे कडेन 3000 परस चड आसलीं. पूण आज म्हज्या गवळीक वावराक लागून हे हव्यास तिके कोनशान पडल्यात. एका रितीन संगीताचें देणें हांवें उर्चीत केलें ना न्ही म्हणलें सुरसुरय म्हाका आसात. तरी आजुनी संगीताचो मोग जिवस उरला आनी देखून पैन करता आसतना संगीत आयकून हांव संतोश पावतां. भोव अपुर्बाय. आनी ह्याच वेळार हांव सांगूंक अपेक्षितां आमच्या गवळी बाप वेलफेर रिमेंबर्स कोंकण कोगुळेक भोव लागीं आप्त आसले. संगीताच्या ह्या तांच्या वळखेक झळकेक लागून तांच्या संबंदांत जायत्या रितीचो वावर सांगाता केल्लोय आसा. तांच्या उतरांक ताळे दिल्ले, त्या ताळ्यांक उतरां दिल्लीं. असली अपुर्बायची गोडसाणेच्यो गजाली उडास काडटा आसतना अशें एक उतार वळटा. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. हे उतार सत प्रत्येक जावन धार्मिकांच्या जिवितांत. आनी आज आमच्या सवय आसात उडपी DSCGचे गवळी बाप हांव चिंतां ह्या उतराक पूरक जावन तांचें जिवीत आमच्या मुखार ह्या पडद्याचेर ते पिंतरायते आसात. सायबानो, उडपी DSCGक प्रस्तूत लगभग 3 वर्सां संपता आसतना तुमच्या जळकेक आयिल्लें तुमी समजल्या प्रमाणे उडपी DSCGचें बोळ खंयसर आसा आनी कसली अस्कतकाय तुमकां दिसता? खंडीत जावन आमच्या उडपी DSCGचें बोळ आमचो लोक, आमचे याजक आनी धार्मीक, आमच्या लोकांचो गूंड भावार्थ, नवें चिंतप स्विकार करचें तसलें उक्तेपण, सहकार आनी उदार मोन, लायक मुखेली तशेंच DSCG भितर आसचीं मानवा संपन्नमुळां, DSCGंत आसचे विविध क्रियाळ संघ संस्थे ही जावन आसा आमची ग्रेस्तकाय म्हूण हांवें सांगीत. बरें. तुमकां DSCGंत कसल्यो गजाली अस्कतकाय तशें दिसता? DSCGचेर जर हांव एक नदर घालूं, आमचे बाळ DSCs आनी त्या वरवीं आर्थीक संपन्नमुळां, मुळाव्यो त्यो सवलत्यांचें उणेपण, आजुनी आमच्या लोकान याजकांचेर आनी धार्मिकांचेर होंदवून रावचें. सांगातास समाजीच्या प्रमुख वळ्यांत मेळोवंक इवजनांतय आसचो तो निरुत्साह, राजकीय मेतेरपणांत निरासक्त, आमच्या इवजनांनी सडीत मापान माध्यमाचेर होंदवून रावचें. आनी निमाणें हांवें सांगचें तर आमचें तें आजुनी एक बळिश्ट संघटन नासचें. ह्यो जावन आसात थोड्यो अस्कतकायो म्हूण हांव चिंतां. बरें. उडपी DSCGच्या जायत्या फिरगजांक हांव समजल्या प्रमाणे तुमी 2-2 फावटी लगभग भेट करून हर एका फिरगजेंत जी तुमी फूड करची सवालां आसात ह्यो सगळ्यो संगती तुमी वळखून घेतल्यात आसता प्रस्तूत तुमकां उडपी DSCGंत ह्या तुमच्या वावराक कसलीं पावंतां आव्हानां दोसतात? हांवें सांगचें तर आमची चॅलेंजस म्हूण हांवें म्हणयत. आमच्या लोकांचो भावार्थ सांबाळचो आनी तांणी तो जियोवचें बरें करचें. आमच्या कुटुंबा जिवीत आसा थंयसर नैतिकता आनी मोलां पिड्ड्यार जावच्या वेळार लग्नाभ्यासाची पवित्रताय आनी कुटुंबाची जिणी बळादीक करचें. DSCGंत फाटीं उरिल्ल्या अस्कत्यांक, असंघटीत वावराड्यांक संघटीत करण तांणी आपलीं हक्कां आपणावचें बरें करचें.
आमच्या देशजींतल्या युवजनांनी उंचलें शिकाप जोडोवन परगांवाक वचनासतना गांवांतच आसोन बोरीं कामां पूण ताच्याकी पयलें सरकारी हुद्दे आपणावचे आनी हांव चिंतां आमच्या लोकांचें समाजींत मेतेरपण आसोन थंयसर मुखेलपण घेवचें ही जावन आसात थोडीं पंथावनां म्हूण आमी म्हणयत. बरें सायबानो, उडपी की देशांतच नंबर 1 DSC करीचे म्हणलें एक सोपण तुमचें, एक योजन तुमचें, एक धोरण आसा, एक ध्येय आसा तुमचो, हें म्हाका कैंगी विजमीत करूंक पावलां. म्हणजे असलें एक चिंताप. पूण ह्या पावंड्याक पावोवंक तुमी कसलो मानदंड रचला? हें म्हणजे हें योजन तुमचें रियलिस्टीक गी वा कसलीं विधानां तुमी ह्या पावंड्याक पावोवंक वापरते आसात? आमची नवी DSCs एक आदर्श आनी बरी जायचे म्हणलें आमचें सोपन. आमचो आदलो राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल जे कलाम म्हणटालो, आमी व्हड व्हड सपनां देखूंक जाय, सपनां सपनल्ल्या करीत तीं खरीं जायनात. आनी देखून आमी हीं सपनां देखूंक धैर्य घेतलां. हें येवचें जारी करचें धैर्य आमचे लागीं आसा, लोकां लागीं शाती आसा. प्रमुख जावन आमच्या देशजे कडेन आज एक स्पश्ट घुवळीक येवजण आसा आनी आमच्या देशजेंत हाका पूरक जावन जायतीं मानव संपन्मळ आसात. जर हें सर्व सांगता घालन आमी वावर केलो तर आमी खंडीत जावन हें येवजण कार्यगत करूंक साध्य. एक अभिवृद्धीचें मेजप वा मानदंडाक साबार संगती आसात. लोकांचो बावार्थ, लायक मुखेलपण, मानव संपन्मूळां, युवजनांनी आपणावचे तसले ते सरकारी हुद्दे, विविध क्षेत्रांनी परजळचीं तें तालेंतां, स्त्रियांचें मुखेलपण आनी सांगातास हर एका थळाचेर ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी. भोव अपूर्बाय, भोव बरें. 2025व्या इस्वेक तयार जावन फुडें करून तुमी DSCचें पॅस्ट्रोल प्लॅन ह्या घुवळीक योजन मांडलां. हाची विशेशता कसली? हांव समजल्ल्या प्रकार तुमी धार्मिकांक आनी लायकांक सांगता घालून ही योजन मांडलां. हें तुमी कार्यगत करच्या बाबतींत कसलीं मेटां काडटे आसात? खंयच्या एका वाडावळीक 3 संगती गरजेच्यो. आमी आतां खंय आसांव, खंयसर वचोंक आशेतांव आनी तें पावोवंक आमी कितें करूं जाय? ह्या सवालांची जबाब आमकां अभिवृद्धीची वाट उक्ती करता. ही अभिवृद्धी कशी जाल्यार फायदो ना. आमी आशेल्ली अभिवृद्धी जाय जाय आनी आमी योचित केल्ल्या मांडावळी प्रमाणे ती जाय जाय. तुवें सांगिल्ले परी एक योजन तयार करूंक लगभग 2 वर्सांचो वेळ आमी काडला आनी ह्या वयल्या सवालांक ह्या योजनांत जबाब आसा. 2025 आमी खंयसर पावोंक जाय म्हणलें स्पश्ट आसा आनी हें योजन कार्यगत करूंक आमी 18 आयोग रचीत केल्यात आनी ह्या हर एका आयोगाक तसोच म्हणलो एक दिश्टावो, एक मिसांव, ध्येय, उद्देश आसात. हे उद्देश जारी करचें कार्यविधान आसा. सांगातास आमकां कितें फलितांश मेळ्ळा जाय तेंय तातूंत आटापून आसा. तें मेळ्ळां तर रुजू करूंक ताका इंडिकेटर्स म्हणून आमी आसा केल्यांत. आनी आमचें योजन 3 विविध हंतांनी तें जारी येता. DSCच्या मट्टार, वाराड्या मट्टार
आनी निमाणे पिरगस मट्टाचेर. ह्या योजनांत मावल्या मापांनी आमी आटापलां. 6 म्हयन्यांक एक पावटी हाचें मावल्या मापन जाता. संपलेल्या वर्साचें मावल्या मापन येदोळस जालां, ताची वर्दी तयार जाल्या. पूण ह्या योजनांत पात्र लोकांचो याजकाचें काम इतलेंच. ही इज एन एनिमेटर एंड ए फॅसिलिटेटर. आनी ताणें लोकांक आमी म्हणटा हँड होल्डिंग सपोर्ट दिवन हें योजन तांचे मरीपात कार्यगत करचें. बरें, आतां फाटल्या एका वर्सांतून ही येवजण कार्यगत जावन तुमी वावर केला आसता. फिरगजेच्या आनी DSCच्या अंतर हाजें फलितांश कांय तुमी तुलन केलां वा तुमच्या अनुभवाक कितें हाजें ह्या वावराक फळ जावन दिसलां? बेळे वा सिरी मोळके येल्ले म्हणटात. एक वर्स सोंपतासतना आज आमच्या लोकांक थोडेंपणी फलितांश पळोवंक मेळटा. दाखल्याक हे 18 आयोग आज हर एका पिरगजेंत रचीत जाल्यात आनी वावराक देंवल्यात. कॅथोलीक सभा आनी स्त्री संघटनाद्वारे आयले वार चलिल्ल्या पंचायत चुनावांत आमच्या DSCचे 109 जण जिखून आयल्यात. भोव अपुर्बाय. परत आमच्या कॅथोलीक सभेच्या वावराचो फळ जावन आमच्या DSCत 15,000 कुटुंबां आसात. तातूंत 13,000 कुटुंबां लागीं आज भलायकेचें कार्ड आसा. अल्पसंख्यात्या इलाक्यांत जायत्यो सवलभ्यत्यो आसात. गेल्या त्या वर्सा चडून 1.5 करोड आमकां लाबल्लो जाल्यार ह्या वर्सा ह्या योजनाद्वारे आमकां मेळ्ळलो आयवज 5 करोडांक तो मिकवाला. स्त्री संघटनाद्वारे आज आमच्या DSCत 400 वयर 6 कुमके पंगड आसात. तांणी केल्लो वा तांची उरोवणी 500 लाख रुपये. तांची आर्थीक स्थिती सुदरावंक तांणी घेतलें आंतरीक रीण 1 करोडा परस चड. सरकारांतल्यान तांणी घेतिल्ल्यो सवलभ्यत्यो चडून 50 लाख. अशें म्हणटा आसतना हें जावन आमचें योजन सारक्या वाटेर मंदरसून आसा. फलितांश आमकां मेळ्ळा आनी मुखार मेळटलें म्हणलो आमचो भरवसो. बरें. सैबानो, ऑक्टोबर 15 वेर गवळी केंद्र, निवृत्त याजकांचें वसतेघर तशेंच मायनर सेमिनरी ह्या 3 योजनांक तुमी मुल्या फातर घाल्यात. पूण आज उडपी DSCत असल्या योजनांक तुमची आर्थीक स्थिती कशी आसा? फाटल्या 3 वर्सांनी आमचें प्रमुख गमन जावन आशिल्लें लोकांक बांदून हाडचें, कुटुंबां बांदून हाडचें, आमच्या लोकांचो भावार्थ गूंड करचें. हाका सांगता म्हणले बरे आमच्या भुरग्यांक, युवजनांक एक बरो बळिश्ट फुडार योजीत करच्यांत आमी करचिल्लीं आनी योजना मंदरून आसात. पूण फिरगज्यांची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार लोकांक मेळिल्ल्या वेळार तांणी म्हजे लागीं विचारले एक सवाल. बापानो, 3 वर्सां जालीं आमच्या DSCत कांय नवी योजना नात गी. आनी हांवें सांगलें आमचे लागीं आर्थीक स्थिती तितली बरी ना. भियेनाकात म्हणाले. पयशे पळोवन आमी सुरू केलें जाल्यार ती जावची गजाल न्ही. आमी सुरू करया, आमकां सहकार मेळटलो. हांवें चिंतलें होच एक आयिन्न वेळ. लोकांक बोगलां ही योजना गरज आसात म्हणून. आनी त्या देखून आमच्या DSCक 3 वर्सां सोंपतना आमी ह्या 3 योजनांचे बुन्यादी फातर आशिर्वादीत केल्यात. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन
आनी लोकांचेर भरवोसन खंडीत जावन लोकांच्या सहकारान ही योजना 3 वर्सां भितर पोंताक पावयतले म्हणलें आमकां धैर्य आसा. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, मंगळूर DSCG जावन उडपी DSS आतांतर जाता आसतना जायत्या कारणांक लागून तांकां फावो आसची मुळावी योजना दिवंक जाली नात, आमी जावंक आमकां करूंक जाली नात, ह्या कसलीं हजारो कारणां आसतलीं. पूण आमी फाटया 100 वर्सां आदीं आमचे DSCG हांगासर स्थापीत जाता आसतना विदेशी मिशनरी आयिल्ले. ह्या लोकांक क्रिस्ताची शिकवण दिवन बरेपण करच्या उद्देशान भोव आपुरबायची योजना मांडून गेले. सेमिनरी, वर्कशॉप, फादर मुल्लस संस्थो जावं दी, सान लुईस कॉलेज जावं दी, आज आमच्या DSCGचें एक बॉल जावन नक्तीरां भाशेन मोतयां भाशेन संवसाराक आपलो सुगंध ह्या रोमा शहराचो उदेंतीच्या रोमाचो सुगंध पासारते आसात. आनी आजून आमी ताचो उडास करते आसा. आज उडपी DSCGक मुळाव्या भोव आपुरबायच्या योजनांची गरज आसा. आर्थीक संपन्मुळांचें उणेपण आसल्यारय ती भरती करची तांक आमच्या लोकां लागीं आसा आनी ताका खंडीत जावन हांव पूरक जावन सत सांगता. पयशिल्ल्या तांजानिया DSCGक मिसावठाण्याक आदार दिवची तांक आमच्या लोकां लागीं आसा, तर शेजारच्या उडपी DSCGक आदार दिवचो छाती आनी बरें मन जरूर जावन आमच्या लोकां लागीं आसा. आनी ही नई उडपीची बगार मुळान मंगळुरी लोकांची गरज अशी हांव लेखतां. आनी मंगळूर DSCGच्या धार्मीक आनी लायिकातावन पुर्तो पाठिंबो तांकां सदांच लाबोवन दी अशें हांव मागतां. आनी ही DSS जें तांणी कितें सोपणेल्लें सोपण आसा तें पोंताक पावोवंक देवाची कृपाळ आशिर्वादां जरूर आसतली अशी हांव लेखतां. आनी तशेंच एक आपुरबायचें चिंताप तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. Whenever you share the goodness in your heart, you always end up winning hearts, because life is an echo. It gives back what you have given to others. जिवीत तूं कितें दिताय तें तुका फाटीं दिता. हो संवसार तसोच. खंयच्याय यशस्वी साधक मनशा थंय तुमी विचारशात जाल्यार तें ताच्या जिवितान दिसना तरी हे जिविताचे सत खंडीत. सायबानो, हे दोडू जायत्या DSCGंनी धार्मिकांच्या दुडव वेव्हारांत जाल्ले घोटाळे लोकां ते एका रितीची निराशा हाडूंक शकल्यात, हें एक उक्तें सत. पूण तुमी प्रस्तुत उडपी DSCGंत ट्रान्सपरन्सीक आनी अकावंटेबिलिटीक चड प्राधान्य दितात अशें तुमी सांगलां आनी थंयसर आसच्या लोकां तावन धार्मिकां तावनी आयकूंक मेळ्ळां. पूण हे विशीं तुमी कसलीं मॅटां काडल्यान? ट्रान्सपेरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी खंडीत जावन आज गरज आसा. विशेश करून एकलो 4 जाणांची संपन्मुळां वा दुडू सांबाळता आसतना ह्या लेखपाकांत ट्रान्सपेरन्सी आसची एक पवित्र कायदो म्हणून हांव लेखतां. ह्या दिशेन आमी उडपेंत एक ल्हानशें मॅट काडलां म्हणून हांवें सांगीत. पिरगजेंत आर्थीक समिती आसात. ह्या आर्थीक समितीच्या सर्व सांद्यांक तांच्या पिरगज याजकां सोबे तांचो पात्र कितें, तांणी कसलो वावर करूंक आसा, तांची जबाबदारी कितें, तांचें कर्तव्य कसलें म्हणून हर सांद्याक खुद्द हांवेंच वचोन तरबेती दिल्या. आमी सर्व याजकांनी मेळोन आमच्या DSCGंत युनिफॉर्मिटी और युनिफॉर्म अकावंट सिस्टम आसा केला. ताका पूरक जावन हे लेखपाक सरी दवरच्याक एक हात पुस्तक तयार करून तें पावीत केला मात्र न्ही, ह्या विशयांत जाय पुरती तरबेती आमी आमच्या याजकांक दिल्या. आमच्या सबार पिरगजांनी आज लायक लेखपाक दवरतात, देखून तांकां 2 पावटी बिस्पाच्या निवासाक हाडून लेखपाक सांबाळचें आनी सांगतास तांची जबाबदारी कितें म्हणल्या विशयांत तरबेती दिल्या. आनी हांव सांगूंक खुशी व्हरतां आमच्या DSCGंत थोड्या फुनी फिरगजांनी येदोळस लायक लेखपाक
तशें फिरगजेच्या आडाळत्यांत क्रियात्मक रितीन पात्र घेवन आसात. भोव अपुर्बाय हांव चिंता हें एक अपुर्बाचें चिंताप आनी हाचे तावन प्रेरण हेर दियेसेजेन ती जोडून असल्या बऱ्या कामांक मेटां काडलीं तर निजायकी लोकां थंय विश्वास वाडतलो आनी धार्मिकांची मौल्यांय सडटलीं अशें म्हजो बरो आसा. कितेंय जावं सायबानो, उडपी दियेसेजेन प्रस्तूत तुमी 18 आयोग रचल्यात. बरेंच नवें चिंताप, नवें वारें, नवो दिश्टावो दिवचो इरादो वयतरी ह्या आयोगांक लागून लेखावरती तरबेती, जमती आनी कार्यगरां जावन लोकांक खंयसर एक निराशेचें वातावरण रचच्या बरी तुमकां बोगान हांगी ह्या लोकां तो नाका जाय असो पुरतो सहकार मेळटा म्हणलें धैर्य आसा गी. तुमचे अभिप्राय कितें? आमच्या सबार समस्यांक जबाब जावन आसा समजोनी आनी शिक्षण. तरबेत कार्यक्रमाद्वारे, शिबिरांद्वारे असली समजोनी आनी शिकाप जागृती आमच्या लोकांक दिवंक आमी सुरू केल्या. तुवें सांगचे परी 18 आयोगाची कार्यक्रमां जावन येता आसतना सुरवेर ही सडीत जाली म्हणून वा विपरीत जाली म्हूण बगचें साज, पूण क्रमेन हो एक जिनियेचो वांटो जावंक पावतली. 18 आयोग आसात, पूण ह्या 18 आयोगांनी कुटुंबाचो एकलोच सांदो ना. आनी एक मांडावळ आमी अशी घाल्या. ह्या आयोगांद्वारे विविध हंतांची, विविध वर्गांच्या लोकांक आमी तरबेत दिता. जावं पुरो भुरगीं, युवसन, स्त्रियो आनी हेरांक तांच्या प्राये प्रमाणे, गरजां प्रमाणे ही तरबेती चलता. पूण तुवें सांगल्यान ती सत आसा म्हूण म्हाका भोगता. बरें सायबानो, उडपी दियेसेजेंत जल्म घेतिल्ल्या जायत्या याजकांनी जे मंगळुरांत मिसांव वावर दिते आसा तांणी उडपी विंसवण करूंक ना. कितें कारण म्हणून दिसता? म्हणजे उडपीन भद्रती ना म्हणली गी, ह्या उडपीन फावो ते अवकाश मेळनात म्हणून गी. म्हणजे ह्या वेळार उडपी दियेसेज जल्मोन येता आसतना चड याजकांचे प्रत्येक जावन उडपी दियेसेजेन जल्मोन वाडून आयिल्ल्या याजकांची सेवा चड उपकाराची जाती अशें भोगुल्लें आसा गी. मंगळूर तावन उडपी दियेसेज जाता आसतना याजकांक एक विंसवणी करचें स्वातंत्र्य दिल्लें आनी त्या प्रमाणे याजकांनी जे कितें तांकां सारकें, बरें आनी खरें म्हूण भोगता त्या प्रमाणे निर्धार केला आनी तो निर्धार हांव मानून घेता. उडपी दियेसेज जावच्या पयलें सगळ्या याजकांनी आपणाकच मंगळूर दियेसेजेक समर्पीत केल्लें. मुळान उडपीचे तरी तांची विंसवणी मंगळूरच जाली, पूण आजुनय मंगळूरचे थोडे याजक आमच्या उडपींत वावर करून आसात. हांव सांगता हें फाटलें चिंचे प्रास आतां आमच्या उडपी दियेसेजेंत देव आपोवणी सोडोवची कशी ह्या उद्देशी आमी चिंतन करून येदोळस वावर आराम केला. फाटल्या वर्सांनी थोडे जण आमच्या दियेसेजेक भरती जाल्यात. खंडी जावन मुखार देव आपोवणी सडटलीं आनी आमच्या दियेसेजेक जाय पुरते याजक मेळटले म्हणलो जावन आसा आमचो भरवसो. तितलेंच न्ही, उडपी दियेसेजी तावन हेर दियेसेजेंकी मिसांव वावर करूंक फावो अशे याजक आनी धार्मीक बेस थंय तावन उपजोवन दीत अशें म्हजें मागणें आसा. कितेंय जावं सायबानो, मंगळूर आनी उडपी दियेसेज वांटे जाता आसतना मंगळुराक चड आनी उडपी दियेसेजेक फिरगज्यो उणो मेळोवंक कांय प्रत्येक कारण आसलें गी? म्हाका भोगता ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक दियेसेज करता आसतना ताचे एक भौगोळीक आमी म्हणटा जॉग्राफिकल एरिया ती पळयतात. दक्षिण कन्नडांतावन उडपी जिल्लो नवोच जाल्ल्या देखून हो जिल्लो घेवन त्या प्रमाणे ही दियेसेज रचीत जाल्या आनी जे कितें 50 पिरगजो प्रस्तुत उडपी दियेसेजींत आसात
त्यो उडपी देसीक मेळयल्यात. बरें. उडपींत कला चटवटिक्यो जिवाळ करूंक तुमी कसली योजना मांडल्यान गे, कित्याक हांव जाणा तुमी कलाकारांक भोव लागशिले आनी तुमी स्वता एका संगीतांत वळसरले जाल्ल्यान कलेचें मोल आनी कलाकारांत असो अभिमान तुमचे थंय जिवंत जावन आमी सदांच पळयल्लो आसा. तशें आसतना तुमच्या मतींत कसली योजना कलेक जिवाळ करच्या खातीर आसात? आमच्या उडपी देसीजेंत निजायकी जायतीं तालंतां आसात. ह्या दृश्टेन आमची देसीज ग्रेस्त म्हणयात. आमचे योजन आमी करता आसतनाच लायक युवजन आनी स्त्री संघटनांत एक उद्देश होस्स दवरला. कला, संगीत, संस्कृती अभिवृद्धी करचे विशीं. भोव बरें. आनी ताका लागून येदोळस पिरगस मट्टार, वारड्या हंताचेर, देसीच्या मट्टार जायतीं असलीं कार्यक्रमां जावनूच आसात. तालंत उर्चीत करूंक जायत्यांक अवकाश मेळोनच आसा. सांगातास हेर थोडे संघ संस्थे आमच्या देसीजेंत असलीं कार्यक्रमां करता आसतना आमी तांकां मोठो सहकार दिता, उत्तेजन दिता आनी अशें हीं तालंतां वाडोवंक आमी खारान जाता म्हूण सांगीत. आमचे लागीं एक आशा आसा, आमचेंच म्हणलें केंद्र करी जाय म्हणून. ताका अनुभव आसले याजक, लायक आमच्या देसीजेंत आसात, पूण आजुनी वेळ भरती जावंक ना. भोव अपुर्बाय. बरें. सायबानो, उडपी देसीजेंत येदोळस जायत्या फिरगजांनी बांदपा सोडोवंक लागल्यांत. पूण ह्या बांदपांच्या योजनाक लागून याजकांचे मिसांव वावर खंयसर पाटी पडात म्हणजे मागणे, लितुर्जी, शर्मांव असल्या मूळ आनी मिसावीक वावर आतावन तांची कामां पाटी पडात आनी तांचो शेवट फकत बांदपातय पडटा म्हणलें एक बगाप आयलांगी. म्हणजे ह्या बाबतींत तुमी कशीं मेटां काडटात? आमच्या उडपी देसीजेंत तुवें सांगले परी नव्या इगर्जांची बांदपां जावन आसात. थोडीं देसीज आराम जावच्या पयल्यानच सुरू जाल्यांत, थोडीं हांव आयल्या नंतर आराम जाल्यांत. हांव चिंता ती येदोळस जाय आसलीं, कित्याक आमची बांदपां भोव आदलीं जावन आसलीं. आनी एक विशय कितें गे म्हळ्यार ही योजना कोणें मांडून हाडल्यांत? बिस्पान न्हय, त्या फिरगजेच्या लोकांक ती गरज म्हूण भोगली. तांची स्थितीगत समजून ह्या नव्या बांदपाचें योजन ताणें घालां आनी पूर्ण सहकार तीं दिवनूच आसात. आनी ह्या वरवीं फिरगजेंत एकवटी सडला हांवें सांगीत. पूण ह्या योजना द्वारे जावं आत्मीक जावं धार्मीक खंयचेय पाटी पडोंक ना. देसीच्या गुवळीक योजनाचेर होंदवन हर एका फिरगजेन तांचें वार्षिक योजन तयार केलां आनी भोव आपुरबायेन तीं कार्यक्रमां फिरगजेन जारी जावनूच आसात. आनी आमचे याजक खंडीत जावन आध्यात्मीक धार्मीक संगतेक प्रमुख स्थान दिवन आसात. भोव बरें. सायबानो, उडपी देसीजेंत तुमी जायतीं विभिन्न कार्य मांडून एका रितीचे नवें चिंताप आनी नवो बरवसो दिवचे प्रयत्न जाला. येदोळस विधवीं खातीर, विधुरां खातीर, काजारी जोड्यां खातीर अशी जायतीं योजना तुमी मांडल्यान. असलीं भविश्यांत कसलीं योजना तुमच्या मतीन आसात? कुटुंब समाजीचो मुळावो कण, एक धाकटुली पवित्र सभा म्हूण आमी म्हणटा. आमची सगळी पवित्र सभा, सगळो संवसार एका कुटुंबांतल्यान पाशार जावन येता. बरीं कुटुंबां, बरी पवित्र सभा, बरी समाज आमकां लाभता. आनी ह्या दिशेन आमी भुरग्यां तावन प्रायस्तां पर्यंत कुटुंबाक संबंदीत जाल्लीं जायतीं कार्यां मांडूनच आसांव, करीत आसांव. आयले वार विधवी आनी विधुरांचो दिवस देसीच्या मट्टाचेर आमी आचरण केलो.
ती आमच्या कुटुंबाचो सांदो. तांकांय ह्या समाजेंत घनान जियोवचे हक्क आसा. तांकांय हेरां बरीस जीण सारूंक आशा आसा. आनी त्या देखून तुमी समाजीक नाका जाल्ली न्हय. बगार समाजेंत तुमकां स्थानमान आसा म्हणलें तें समजोवचे खातीर असलें कार्य आमी मांडून हाडिल्लें. आनी ह्या कार्या वेळार तांकां हांवें हीं उतरां सांगिल्लीं. आमच्या दियेसीजेक तुमचेर मोग आसा. तुमी आमकां जाय. तुमचे विने आमची दियेसीज रिती म्हणलें उगडास्तोरा म्हूण हांवें तोळ तांकां सांगिल्लें. आनी निजायकी तांचें जिवन ताणें संतोशान सारलें तर तातूंत आमची दादोसकाय आसा. काजारी जोड्यांचो दिवस आमकां धार्मिकांक तशेंच याजकांक हर एका वर्सा आमच्यो भासोन्यो आमी नव्यान करता. आमचें समर्पण परत ह्या द्वारे आमी करता. पूण काजारी जोड्यांक असले अवकाश भोव उणे आनी त्या देखून तांकांय असलो एक अवकाश आमी करून दिलो. आनी अशें तांच्यो आंगवण्यो ताणें करता आसतना परत बसोवनी एकामेकाक दिता आसतना तांचे थंय तो मोग जिवाळ्ळो. आनी सांगातास एकवट सोडलो तर निजायकी संतोश न्हय गे. आनी येदोळस येवच्या वर्साची तुवें विचारले बरी योजना तयार जाल्यांत. आनी ती जावन आसात दियेसीच्या मट्टाचेर आवयांचो दिवस. काजारी एकवाड्यांक म्हणजे दादलो वा स्त्री परगांवांत आसून हांगासर एकवडीं कोण आसात तांकां वाराड्या हंताचेर एन.आर.आय. कुटुंबांचे आमच्या दियेसीच्या मट्टाचेर एक सहमिलन. आनी आज जिनिये संगतीन मेळोवंक तिके कश्ट जाल्यात. आनी त्या देखून तांचें ते कश्ट मतीन दवरून असल्या युवजनांक एक कार्यक्रम मांडून हाडूंक आमी चिंतलां. पूण विशेश कितें गे म्हळ्यार ह्या आयोगाचो डिरेक्टर एक लायक लेस्ली आरोजा. कुटुंबाचो मनीस कुटुंबाच्यो गरजो कुटुंबाचे कश्ट तो बरें करून जाना. आनी त्या वरवीं असलीं कार्यक्रमां आमकां मांडून हाडूंक साध्य जाल्यांत. बोवापूरबाय. वेर देर इज नो विजन पीपल पेरिश. पळयत पुस्तकांतलें उतर हें. आनी ह्या उतरां तेकीत नव्यान जनीस जाल्ल्या उडपी दियेसीजेन जायतीं योजना मांडून मुखलीं मेटां काडच्या खातीर एक फावो तें मुखेलपण आमचे गवळी बाब दिता आसतना आयच्या अमृताच्या सुवाळ्यार भोव आपुरबायाचें एक सूक्त वास्तवीक चिंताप आमच्या मुखार ते दवरता आसतना ह्या निमाण्या पावंड्यार आमच्या विक्षकांक तुमच्या काळजा मनांतलीं बोगणां उडपी दियेसीच्या लोकांक देश विदेशांत पळयतल्यांक कितें सांगूंक ह्या अमृताच्या सुवाळ्यार तुमी अपेक्षितात. मोगाळ विक्षकांनो, आमी सदांच पेल्या विशयांत बरें चिंतया. पेल्याक बरें करया. पेल्या विशयांत दोन शब्द बरे उलोवया. संवसारांतल्यान आमी एक फावटी मात्र पाशार जावन वेतेल्या. जें कितें बरें करूंक साध्य आसा तें आतांच आमी करया. कितें दयाळाय दाखोवंक साध्य आसा ती आमी दाखोवया. कित्याक परत आनी एक फावटी ह्या वाटेन आमी पाशार जावचे ना. हो जावन आसा म्हजो संदेश. हो जावन आसा म्हजो उलो तुमकां विक्षकांक. आखेर करच्या पयलें दायजे व्हडल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उडपी दियेसीजेक तुमी दिल्ल्या प्रोत्साहाक बऱ्या उतरांक होगळिकेक आमी आभारी जावन आसा. दायजे वर्ल्ड TV चॅनलाक उडपी दियेसीजेचेर इल्लो मोग आसा. सांगातास दियेसीच्या अभिवृद्धेंत तुमी भागीदार जावनी आसात. तशें आसता मानेस्त लेस्ली तुका दायजे वर्ल्डाच्या सर्व कारभाऱ्यांक आनी वावराड्यांक हांव बरें मागतां. माध्यम संवसारांत
एक नवें मॅट तुमी काडलां तुमकां हांव जैत यशस्वी मागतां. धन्यवाद. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अमृताच्या सुवाळ्यार भोव अपुर्बाचे चिंताप तांणी वांटलां आसता. दायजिवळ 24/7 उडपीच्या हर एका योजनांक सदांच आपलो पाठिंबो दिता म्हणलो विश्वास तुमकां ह्या कार्यावळार आमी दिता. तशेंच भोव आपुर्बायेन ह्या प्रसंगाक येवन काळजा मनांतली भोगणां तुमी आमच्या मुखार उतरायल्यांत. शो क्लास, हॅव प्रायड, डिस्प्ले कॅरेक्टर. इफ यू डू, विनिंग टेक्स केअर ऑफ इट सेल्फ. ही उतार तुमच्या जिविताक, तुमच्या मुखेलपणाक एक आरसो धरता आनी असलें जिवीत भोव सुफळ बरीत जावन उडपी दियेसीजेन परजळून दी आनी तुमी आशेल्लीं सगळीं स्वप्नां जीं स्वप्नेल्ल्यात तीं पूरक जावन दीत, साकार जावन दीत म्हणलें हांव मागता आसतना ह्या कार्याक येवन ह्या कार्याची आनी आमच्या ह्या कार्याची सोबाय सडयलेल्या तुमकां आमच्या विक्षका तर्फेन दायजिवळ 24/7 बाबतीन दोनूय हात जोडून हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, अमृताच्या सुवाळ्यार ह्या आमच्या पयणार तुमी सांगात दिला. हर एका प्रसंगान तुमकां बरें मागचीं कांय थोडीं उतरां उलयलां आनी आयच्या दिसा हांव तुमचो आभार मानतां. तुमी आमकां सांगात दिल्ल्याक, तुमची प्रतिक्रिया धाडलेल्याक, तुमी आमकां बरें मागलेल्याक, तुमचे संदेश आमकां दिल्लेल्याक. आनी निमाणें हांव कितें म्हणूं, इतलेंच हांव मागतां. सुर्याचो उजवाड तुमकां ऊब दिवं दी, आंज बडवो सदांच राखून दी, संद्राचो प्रकाश उल्हास हाडून दी, हांसो तूं ज्यो प्रकाश सोडून दीत, शांती तुमच्या भोंवती आसूं दी, पातयणीचे इश्ट तुका तेंको दिवं दीत, पिडे वयर तुका जैत सदांच लाबोवन दी, समृद्धी तुजेर ओतून येवं दी आनी तुजें मागणें देव सदांच आयकूं दी. इतलेंच हांव मागतां. तुमचें सुमेस्तांचें बरें जावं, सदांच बरें जावं अशें आशेतां. परत आमी मेळया मुखल्या हप्त्यांत, मुखल्या प्रसंगांत, नव्या मनशा सुवें, नवीं चिंताप, नवीं सवालां घेवन. सुमेस्तांक देव बरें करूं.